आणि विटा कॅबल आणि कुटुंब, इझाबेला मेंडोन्सा, जेतू पिरेरा आणि कुटुंब, मारिया डिसोजा, रॉबर्ट मोंटेरो, डेनिस, मोनिका, मेरियम आणि डॅरल रेगो, नेल्सन लोबो, दुल्सिन डिसिल्वा, लिली फर्नांडिस, सिसिलिया रोड्रिगस, हिजो आत्म्याक ग्रेसी रोड्रिगस, हिलारी पिरेरा, हाजो आत्म्याक डेनी पिरेरा, सुनील आयवन पिंटो, हाजो आत्म्याक प्रणल आणि प्रॉलिन पिंटो, मोंटू डिसोजा, हाजो आत्म्याक सिसिलिया डिसोजा आणि कुटुंब. मोगाच्या भावा भयणीनो, बरी सकाळ तुमकां मागता आणि बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर येवन आत्मिक जिविताच्या संपूर्ण कायाचे ध्यान केला आणि आज आम्ही संपूर्ण कायाचे शिखर जावन आसच्या बाळूक जेजूक दिनवासून फेस्त आचरिसिता. सुमीस संपूर्ण आणि एक मात संतोष म्हण जना विरार करिना जावन सर्व संगती पाशा जातात. देवमात शाश्वत सोसनिकाय सर्व संगती जिखता. ज्या कोणा संगी देव आसा ताका कितेंच उणें ना. देव एकलोच पुरो. पयलें सदा सर्गींचे राज म्हणल्यार उतराकाल हे राज भायर खंयच्याय वस्तूंनी न्हय बगार आमचेच भितर आसा म्हणून समजोवचें गरजेचें. इम्मानुएल जालो देव आमच्या आत्म्यान वस्ती करता आसता. आज आमी ताच्या बाळपणाक मान करतना नाजरेतींत वाडलेल्या जेजूक आपल्या बापा थंय आसलेलो अखंड मोग आनी विश्वास आमी आपणावया आनी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान थंय एकवटून संपूर्ण संतोषाचें आनी आत्मीक सुटकेचें जिवीत जियोंक तोच बाळोक जेजू कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आज सर्व भक्तिका पासत मागतल्या. ह्या पुणशेताक येवन बाळोक जेजू ते मोग आनी सवस्काय आशोवच्या हर एकल्याक बाळोक जेजूचे सुभाम आशिर्वादा लाभो म्हूण मागया आनी प्रवेश गिता संगी हे दबजीक फेस्त मीस सुरू करया. तुझ्या टेंपलात येतो भेटून बलिदान, वर्णून मोगान तुझे वरदान. तुवें केल्ल्या सर्व कारां करपून आमचो मान, मोग करूंक तुजो काळजा मोना. सोम्या तुझ्या टेंपलात येतो भेटून बलिदान, वर्णून मोगान तुझे वरदान. सर्व कारां करपून आमचो मान, मोग करूंक तुजो काळजा मोना. नमन तुका देवा बापा, नमन तुका जेजू क्रिस्ता, नमन तुका पवित्र आत्म्या, नमन तुका त्रिएक देवा. नमन तुका देवा बापा, नमन तुका जेजू क्रिस्ता, नमन तुका पवित्र आत्म्या, नमन तुका त्रिएक देवा. तुझे ऐकूंक आशिता, पुत्रा प्रकार जियोंक त्रेता. सुख दुख आमी सर्वय संगती तुका भेटयता, कृपे बेसांव तुजे लालयता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो, मंगळूरच्या कार्मेल गुड्यार आसच्या बाळो जेजूच्या पूर्ण शेताक वर्षीक परबेत भाग घेवंक व्हडा संतोषान आणि भक्तान सांगाता मेळ्ळे हांव. जेजूचो अनुभव करून आत्मीक ताण भूक थांबोवचें हें मान शेत आमकां मोगाचें. ह्या पवित्र काळाक येताना आनी आमी सुखा दुखांत भरलेली जिणी हाडून आयले हांव. आमच्यो गरज्यो घेवन जेजू लागीं मागोवंक आयले हांव. जेजूचें बेसांव घेवन बरी जिणी जियोवन ताका साक्ष जावंक आशेता हांव. थोड्या दिसां आदीं आमी नोतालांचें फेस्त संतोषान आसारून केलें. देव मनीस जावन आमचे संगता जियोवंक आयिल्लें वर्तें घडीत संभ्रामलें. आमचो देव आमच्या सुखा दुखांत, कंती बेजारायंत, पिडे शिडेंत, कश्ट आकांतांत संगतास आसा आनी आमकां आदार दिता म्हणलो भरवसो आमचो जिवो केलो. जेजू जावन आसा सर्गींचो वैज आमकां गूण करचो. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दिवंक तो शकता. बावरतान ताका उलो मारिल्ल्या हर एकल्याक ताणें बरें केलें. तांकां भलायकी दिली. ह्या मिसांत प्रत्येक तरान सक्कट पिडेस्तां खातीर मागया. दैवीक वैज जावन आसचो आमचो जेजू तांकां आपडोवन दी. तांकां ताच्या सक्तेन भरून दी आनी गूण करून दी. आनी तोच जेजू आमकां हर एकल्याक कुडीक, मोतीक आनी आत्म्याक बरी भलायकी दिवंक दी. तुमचो पुरो सोमिया म्हणलो संदेश घेवन ही वार्षिक परब संभ्रामतना जिणेका हर एका दिसा सोम्याक आमी लागीं सरया. ताचेर आमचो भावार्थ तीर करया. जेजू जावन दी आमच्या जिविताचो केंद्र. जेजू परी आमची जिणी जावन दी मोगाची, कलतेपणाची, दयाळ्याची, बक्षण्याची आनी पेल्या तें वांटून घेवची. येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां ताच्या कुरपेन भरूं म्हूण मागया. भाव भयणीनो, कलतेपणी आमी आमची सर पथकां उडासाक हाडया आनी बक्षणें मागया. हांव पातकी सपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून प्रेम सदां संवकार मेळीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकोल करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता फावूं. आमेन.
महिमा 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 देवा उसर्गी उसर्गी शांती ताच्या इष्टा संसारी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका गीत वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता महिमा 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 देवा उसर्गी उसर्गी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 देवा उसर्गी उसर्गी कित्याक पवित्र अज्ञासंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सक्कड पिडेत वंतांक पासोत आयचे मागणे जावन आसा सर्व बळिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आमचे कष्ट आपणाचेर घेवन कष्टाचे महत्व आमकां उडोवन दाखयलें पिडेन कष्ट तेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक दुखींत आनी पिडेंतांत आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बराबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर्स लयता ससनाच्या ससनाक निर्गमन पुस्तकांतले वाचप फाराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतले तें तांणी पळयलें. तीं भियान तरतरलीं आनी तांणी सर्वेस्पराक भोप मारली. तांणी मोयजेक म्हळें, इजिप्तान फोंड नात म्हूण
तुवें आमकां ह्या अरण्यान मोरूंक हाडल्याय. आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय. आमकां आमचे इतल्याक सोड, आमी इजिप्तगरांची सेवा करतले हांव, अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावे. आमी ह्या अरण्यान मरच्या बदलाक इजिप्तगरांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलेलें. मोयजेन जाप दिली, भिये नाकात, तीर रावा आनी सर्वेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. सर्वेस्पोरान मोयजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पोर देव मोजो आधार, तोस मोजो सांभाळणार. सर्वेस्पोर देव मोजो आधार, तोच मोजो सांभाळणार. तुझ्या नावाचे व्हड पदवेन म्हाका निवार देवा. तुझ्या बोळान म्हाका तूं नीत करून दी देवा. सर्वेस्पोर देव मोजो आधार, तोच मोजो सांभाळणार. मागणे मोजेन तूं आयक देवा, मोजे बोबाय कोंदी. तुंच मोजो एकच आदार, म्हाका कांदी. सर्वेस्पोर देव मोजो आधार, तोच मोजो सांभाळणार. सर्वेस्पोरस मोजो राखणो, हे हांव खरेंच जाणा. देखून खालत्या मनान हांव बली भेटयता. सर्वेस्पोर देव मोजो आधार, तोच मोजो सांभाळणार. सर्वेस्पोर देव मोजो आधार, तोच मोजो सांभाळणार. सांपावलान फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोमयाच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो खैर म्हणून हांवें लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जंय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जंय म्हणून म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक
विदेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें मुजेच म्हणलेलें नितीवंतपण ना. बगार मुझे नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या बवार्थ उदेशी म्हाका मेळटा. हे बवार्थच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणे म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. देवाचें उतार हें. देवाचें वळखार. Servespora jai jai, Alleluia. 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 Suntosa so disai so, disvoda sambrama so. Barka Jizun केल्या सरुकारा, अर्गा दिवून गामसो. Servespora jai jai, Alleluia. Servespora jai jai, Alleluia. Servespora jai jai, Alleluia. Servespora jai jai, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आणि ताचे शीस पॉइंट करून वेतना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकतली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाच्या विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मारता मारता, तूं सबार सांगते विशांत करून तूं हुस्को करनासाय. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. बाळो जेजू थंय मोग्याच्या भावानो आनी भयणीनो थंयसर रावन ताका पुरो जाल्लें. रातचेन्स केदाळाय लांब वेळ मनयेत. एक मिनट वरां बरी. आनी त्या युवांत थंयसर भायर रस्त्यार तो आसलो आनी थोडो सुशेग घेवया म्हणून कुशींत आसले एक बागेल उक्तें आसलें ताका दिसलें आनी तो भितर गेलो. भितर आसतना एकच पटीन ताका जिम्म जालें. साहिबा, ह्या जाग्यार येवन पावलो गे हांव. एक धाकटुलें चॅपल तें कॉपेल
निरंतर आराधन करचें सिस्टां थंयसर आसली आनी दोगां सिस्टां थंयसर मुखार साक्रामेंताक आराधन करूंक दिंबेर आसली. तो म्हणटा पयले फावटी असल्या जाग्याक हांवें पांय दवरचो, इल्लें रेस्ट घेवं म्हूण हांव गेल्लो. आनी देखून म्हजी तकली हांवें बागयली, फाटल्या बांकार बसलो आनी वयर बांकाचेर म्हजी तकली हांवें दवरली. मुखार पळोवन म्हाका नाका जाल्लें, पूण म्हाका इल्लो सोशेग जाय आसलो. म्हजो इश्ट आतां वेता म्हूण गेल्लो, येवंक नातलो. जायत्या वर्सांनी आमी मेळचे, देखून आमकां सांगता कांय जेवया या पिवया म्हूण आशा आसली आनी ताका हांवें उतर दिल्लें, हांव रावता म्हणून. आनी तो म्हणटा म्हजी तकली हांवें बांकार दवरली आनी कितलो वेळ जालो म्हूण हांव नेना. वरां गेलीं आनी हांव थंयच आसलो. एक 20 सकत म्हज्या जिवितांत फाशार जाल्ले बरी म्हाका भोगली. आनी हांव निमाणें उठतना म्हजो सगळो मनोभावूच दुसरो जालो. एक फामाद कम्युनिस्ट लिडर, तो कम्युनिस्ट मुखेल्यांचो पूत आंद्रेया फजाड म्हणलो. आनी तो म्हणटा म्हज्या बापायचें सगळें सोपन जावन आसलें, हांवें एकलो प्रख्यात कम्युनिस्ट फुडारी जाय. आनी त्या पासत ह्या कम्युनिस्ट तत्वांनीच ताणें म्हाका वोट केल्लो आनी हांव मुखार वेतलो. देव म्हणलो शब्द आमच्या घरांत केदळाय उसारी नातले. आनी त्या अनुभवा उपरांत हांव सगळोच दुसरोच जालो. आनी थोडी वर्सां काडली हांवें हो अनुभव कितें गी म्हणून इत्यार्थ करूंक. आनी निमाणें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या मनशान, कम्युनिस्ट फुडाऱ्यान, देव नातल्या मनशान एक बूक बरयलो आपल्या अनुभवाचो आनी ताका नांव दिलें, टायटल दिलें, गॉड एक्झिस्ट, आय हॅव मॅट हिम. देव आसा, हांव ताका मेळ्ळां. भाशणांनी देव ना म्हणून थोडेच लोकांक तांणी सांगिल्लें, पूण हो ताचो बूक सगळ्यांनी विचारलो. आंद्रेया फजाडान बरयलो बूक, देव ना म्हणल्या मनशान बरयलो बूक, देव आसा, हांव ताका मेळ्ळां. भावांनो, भयणीनो, मनशाच्या सक्तींत आसची ती आशा रचणाराक मेळा जाय म्हणून. आनी कोण ह्या रचणाराक मेळ्ळा, ह्या देवाक मेळ्ळा, ताका ताचें जिवीत दुसरें जालां, ताचो मनोभाव दुसरो जाला. आमच्या आतांच्या भाशेन सांगचें म्हळ्यार दुसरी तर हार्ड डिस्क चिंतपाची आनी त्याचो फळ दुसरें जिवीत. God alone suffices. तुमचो पुरोसो मिया. ह्या दिसांनी ह्या गुड्यार परत्यान आमी आयकोन आसा, तुमचो पुरोसो मिया. God alone suffices. Solo Dios basta. मागण्याचो गुंडार्थ अर्थ जावन, मिस्तीक जिविताचो अनुभव जावन, आविलाच्या सांतेरेजान ताच्या बुकांत बुक मार्क जावन बरोवन दवरली उतरां कितेंच तुका दोशीना जावं, कितेंच तुका बेश्टायना जावं, सगळें पाशार जाता. देव मात्र शाश्वत, ससणिकाय सर्व जिखता. कोणा संगी देव आसा ताका कितेंच उणें ना. देव एकलोच पुरो. सगळें आविलाच्या सांतेरेजाचें जिवीत ह्या उतरांनी सांगयेत. आनी हर एका क्रिस्तांवाचें जिवीत, चड करून सांगचें तर हर एका मनशाचें जिवीत हें जावंक जाय. देव मात्र पुरो. हें मनशाचें लॉजीक आनी राजावं न्हय. जिविताचो अनुभव आनी त्या प्रकार जियोवचें जिवीत हें मात्र प्रूफ, दुसरें कांय ना. देव ना म्हणल्यांक
असले पुरा गज ना म्हणल्याक देव एकलोच पुरो म्हणलें समजना. कित्याक बारीकसाण्याचे मनशाचे राजाव आनी लॉजीक हें कान घेवंक शकना. मिस्टेरियन म्हळ्यार समजून येतलो न्ही. मिस्टेरियन म्हळ्यार आमच्यान समजोंक जायना. आमी तितले ल्हान, आमची मोत आमी चिंता व्हडली म्हणून, पूण ती तितली ल्हान. आमचे सगळें व्यक्तित्व हे मिस्टर स्पॉन्ज पळय कशें उदक ऑब्जर्व करता, आपणा थंय व्हरता, तशें आमी ओडुल्ल्या वेळार त्या दळा न्हयसो अनुभव जाता. बघा ताचे बराबर जिविताची बदलावणी जाता. देव एकलोच पुरो. पूण हें आयकतना बरें लागता न्ही. पूण जियेत आसतना आमचे सामाजीक संवसाराचें वातावरण दुसरेंच. हो संवसार देवान सोबीत सुंदर रचलो आनी असो परिणाम आमकां हो संवसार चड आनी चड आकर्शीत करन आसा. आनी हो आमचो आधुनीक संवसार. कित्याक सगळो संवसार रचलो देवान मनशाच्या हातान गेलो आनी रुता कर म्हणलें. आनी आमी रुता केलो. आनी आमी रुता करता आसतना हो रुता करच्यान आनी ताजो फळ भोगच्यान मेतेर जाल्या हांव आमचे मेतेर पळोवन संवसारी वस्तूंनी इतलें गेलें की तें देवातून पयस सरलें. आमी संवसाराच्या वस्तूंक आकर्शीत जाल्या हांव. आनी आकर्शनाचे संवसाराच्या आकर्शनाचे पयले मेट आदावन आनी येवेन काडलें. आनी संवसाराच्या वस्तूंक आमी कितले आकर्शीत जाता तितले आमी देवा रचणारांत पयस सरल्या. त्या देखून देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ह्या आकर्शनांत आमी पयस आसूंक. कित्याक आमची कूड आमचे थंय चड इन्फ्लुएन्स करनासा. आमचो वडण्यो, आमचो पाशांव, ह्यो लग्धन्यो आमचें जिवीत डॉमिनेट करनासात. हे आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें. इतली महत्कार्यां देवान केल्ली. 10 जेपां इजिप्तांत केल्ली, इस्रायलाच्या लोकांनी पळयलें आनी थंय जावन गुलामगिरी तावन सुरकेच्या जिविताक वाट धर येता आसतना तांबडो दर्यो तांणी उतरा जंय पडलो. आनी त्या दळासर फाटल्यान फाराव्याचें सैन, मुखल्यान तांबडो दर्यो. देवाक गुंतून येतलें आसा म्हणून ताणें तांची सोडवण करून सुरकेच्या गांवाक पावोंक वता आसतना ही वाट उतरा जाय म्हणून देवाक गुंतून आसलें गे. देव जाणासलो आनी तो जाणासलो कशें तो उतरायता म्हणून. पूण आमकां मनशांक कितें बेरांत. आमी चिंता वी लायक टू वॉक इन सेक्युरिटी. मेटांनी आमकां कळटा आमची सेक्युरिटी ना म्हणून. जाल्यार आमची मनशाची मोत सेक्युरिटी कशें येता. आनी देखून ते मोइजेक बॉब मारूंक लागले. आमकां खाल्याक हांगा उदकांत ग्रासूंक या पारव्याच्या सैनान ग्रासूंक आपोवन हाडलाय. आमी गुलाम जाल्यार थंयसर जेवण आसलें न्ही गे, जिवीत आसलें न्ही गे. आनी त्या दळासर मोइजेन कितें जबाब दिली आमी आयकलें. भियेनाकात. देवाची महत्कार्यां येदोळ पळयल्यान तुमी आनी किसय ती पळयतात. आनी कशें सुकी दर्याच्या थांबड्या दर्यांतल्यान ती पाशार जावन गेली आनी 40 वर्सां अरण्यान जियेली. ती प्रजनय आसली. तांचे लागीं सैन नासलें, तांचे लागीं बॉल नासलें, तांचे लागीं ग्रेस्त कांय नासली. ती पयनारी जावन आसली. पूण कोणेय तांकां रावयले वाटेर कोण्णे रावोंक ना. तुमी निर्गमन पुस्तक वाचल्यार थंयसर मेळटा. आनी एक आसलें एक राष्ट्र, त्या राष्ट्रांतल्यान तांणी पाशार जावचें आसलें. अनाकी म्हणलें लांब दीग. त्या दळाच्या काळार व्हडले मनीस म्हळ्यार ते आसले आनी अनाकी म्हणटा आसतना हर एक लांग काडटलो. पूण इस्रायल तांच्या राष्ट्रांतल्यान देशांतल्यान पाशार जाता म्हणटा आसतना अनाकी मन आंग काडलें. कित्याक आंग काडलें? तितल्या भितर तांकां खबर मेळ्ळी तांचे संगता देव आसा, तांचे संगता तो झुजता. ह्या लोकांक सलवनी म्हळ्यार नांच. आनी ती मुखार गेली. बसयल्या गांवाक पावली आनी पावल्या उपरांत बाकीच्या राष्ट्रांक पळयलें तांकां राय आसा, आमकां राय जाय.
ते संभाषण वाचलं कळटा देव म्हणटा तुमकां कित्याक राई जाय रायन करचे पुरो हांवें तुमकां करूंक नांगी तुमकां हांवें संरक्षण करूं नांगी शाबीत सोबीत ह्या राष्ट्रांत तुमकां हांवें हाडूं नांगी तुमकां राय कित्याक जाय हांव पळयतां येदोळ पळयलाय तुवें आनी पळयता म्हणजे कसली गॅरंटी आसा तुका आमकां पळोवंक जायना थंय पळय बाकीच्या राष्ट्रांक पळय तांचे ते राय मजबूत आनी खोल्या वस्तांनी खोल्या आरामान्यान जीवन आसात आमकां तशेंच बैलें सिंबल जाय बैलें सिंबल ना तुजे लागीं भावान बहिणीनो हें आमचें प्रॉब्लेम आमी आमकांच पाथयेचें चड इंग्लिशांत आमचें गीत आसा आय प्लेस माय हँड in your hand and joyously walk along with you God म्हजो हात तुज्या हातान घेवन संतोशान हांव चलतां केदाळा गीत मात म्हणटा नेणटी भुरगीं मात्र तांचो हात आवय बापायच्या हातान घालून संतोशान चलतात ती व्हडली जाल्यार आसतना तांचे इल्ले पिकनीक करतात आनी फाटीं येतात आनी आमी तशेंच गीत गायतना म्हणटा आनी मागीर देवाक आमच्या योजना प्रकार आमच्या प्लॅना प्रकार आमच्या आशे प्रकार आमच्या खुशे प्रकार आमचे वट्टू ये म्हणून आमी आमचो हात देवाच्या घालतात न्ही जायते बडी ह्या चडावसान ह्या केदाळे म्हूण संगीत देवाचो हात धरन आमकां जाय जालें कर म्हूण सांगता हांव भावनो बहिणीनो केदाळ आमी देवाक निजायकी मेळटा त्या दाळासर आमचें जिवीत दुस्सेंस जाता केदाळा देव आमचे भद्रती जाता त्या दाळासर आमकां समजता ताचे महान कार्यां आकाशाच्या सुकण्याक पळया शेतांतल्या तणांक पळया जेजून आमकां शिकयलें न्ही गे तिवूय पिनात तिलू पिनात न्ही गे शेतांतलें तण आकाशाचे मनीस देव राखता पोसता सांबाळटा तुमकां तांकां सोडीन तुमकां सोदतलो गी देखून सदां तुमी पळयलें देवाचें राज संवसारांतल्यान तर राज आमचें सोदून जावना आनी बरोवन जावना जाल्यार खंय सोदचें देवाचें राज भावन आनी बहिणीनो जेजू बालकाचे भक्तीक आमी कितल्या भक्तीन त्यागान वावटेन संतोशान उर्बेन येता न्ही गे इल्लें जेजूक आमी आयकूंक जाय आनी आविलाची सांतेरेज आमकां निजायकी एक मार्गान दिता ह्या नव्याच्या दिसांनी तुमी नियाळ केलो कितल्यो खालमिल्यो वड्डेच्यो सांत आनी सांतिनी हें दिरवें सोदून काडलें देवूच म्हजो संतोश गॉड इज द जॉय ऑफ माय लायफ वॉट इज द जॉय ऑफ माय लायफ आमकां गॉड इज द जॉय ऑफ माय लायफ आंडेसाचें सांतेरेज म्हणूंक लागलें कितली वर्सां प्राय ताजी सरतना 19 वर्सां कोवेंतांत खाली 6 म्हयने जियेलें तितल्या भितर तितल्या उन्नतेक पावलें लिजियाचे सांतेरेज सरगर्ताव नांव कुरपेचे गुलाब धाडटेली कोवेंतांत 9 वर्सां जिवीत 26 वर्सां प्रायर मोरान आनी पापसाहेब पियूस 11व्यान सान फ्रांसिसावेल्या सांगता तिकाय सगळ्या संवसाराची मिसावाची पात्रोन म्हूण केलें तिचें जिवीत कोवेंताच्या 4 वंटी भितर मात्र विभिन्न वाट न्ही गे आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कितें आयकलें मार्ता आनी मोरी मार्तान केल्लें काम बरें लागूना गे तुमकां आमच्या घरा आयिल्लो सोरे आयिल्ल्या वेळार आमी सरबराय करना गे इंग्लिशांत सांगता हांव डुईंग एंड बिईंग करचें आनी आसचें म्हूण सांगेत डुईंग एंड बिईंग मार्ता डुईंग मेरी इज बिईंग आमचें मार्तान करचें सूख न्ही बरें केल्लें पूण आमी करचें आवर डुईंग शूड फ्लो फ्रॉम आवर बिईंग केदळासर आमच्या बिईंगांत डुईंग जायना तेदळासर ह्या संवसारांत घडटा पळय तें सगळें घडटा मार्ता इल्लो आमकां उजवाड दिता मार्ता बरी रांदपीन
आनी जेजू आयलो तांचो इश्ट तो केदळाय वेतालो आनी हर एक फावटी जेजू आयलो जाल्यार बरें जेवण तेणें करचें आसलें आनी त्या दिसी बऱ्या जेवण करच्या सरबाय ती आसली. पूण कितें जालें, कांय जावना. संतोशान करताली. प्रॉब्लेम तिजी बहीण मोरी जेजू संगी बसून आसली. तें तिका तोडूंक जावना. हांव जेजू कितें पुरा करता देखून जेजून म्हजे कडेन त्रासाचे न्ही गे. अध्यात्मीक जिवितांत थोडे सेल्फिशनेस येता. जर तर आमी जायते वटेन चिंतचें आनी कितें करता ती वचून जेजू लागीं सांगा. जेजू सोयरो तांगेर जेजू लागीं सांगता. तुमकां एक स्ट्रेंज दिसना आसले आयल्या सोयऱ्यां कडेन कंप्लेन करचें, हे स्टेटमेंट करचें. मोरये लागीं वचून सांगून जाल्यार की आतां ये तूं म्हाका कुमो कर, कितें म्हळ्यार हांवें काम करचें, आतां तूं कर, हांव जेजू वट्ट बसता म्हण ये तें. हांवें चिंतचें जायते फावटी हांव तुज्या जाग्यार सांगता आसलो म्हण चिंतचें. तूं बरें केलें तुवें. हांव हांगा कामार आसता आसतना जेजूक बरें जेवण तयार करनासता आसतना तूं जेजू सांगात दिवन आसाय. पूण म्हाकाय जेजूचो सांगात जाय. तुमी दोगांय तुमचें चेरांक घे, हे हांगा कुसनांत बसा, हांव म्हजें काम करनासता आनी तुमकांय म्हजो कान दिता. पूण ती जेजूक कंप्लेन करूंक लागली. तुका जेजूक तुकाय समजना गे. म्हजी बहिणीन म्हाका एकल्या कसं काम करूंक सोडलां. केदळा सर आमची सेवा ह्या बिंगात हांवन ह्या देवाक भेटून हे विशन आसून थंय तान वळना केदळा सर आमी कॉम्पिटिटर्स जाता. आनी एकल्याक सकल घालूंक पळयता. वी डोंट बिकम पार्टिसिपेंट. सांगाता हात मेळोवन आमी जर तर सोम्याच्या शेतांत वावरता तेदळ आमकां पुरासन जायना. पळयलां तुमी. जर तर तुमकां इंट्रस्ट आसलें तुमच्या भुरग्यांक कालें करतना, तुमी जर तर भुरग्यांचो मोग करतात, खंयचोय त्याग ल्हानसो म्हण दिसता न्ही गे. आनी आमकां एक स्पेशल एनर्जी आसा. जेजूच्या जिवितांत ती आसली. जेजू पुरो जाल्लेंच नासलें. कित्याक तेदळा ताच्या बापाय लागीं तो भेट करनासलो. सगळो दीस काम जाल्या उपरांत पुरो जालें म्हणून वचून निदानांतलो ताच्या बापाचो सांजेचे ह्या जर तर सोड पुरो जावन न्हिदूंक गेला, सकाळींचे उठून ताच्या बापाय लागीं आसतलो आनी थंय जावन आसलें ताजें बोळ ताच्या सेवेंत. आमकां समेस्तां एक एग्जाम्पल. केदळा सर आमी ह्या देवाक आपण नासाव तेदळा सर ताजें बोळ आमचे येता. आंद्रे फजाड ताणें कशी व्हरूंक ना. देव ताजे विचित्र आनी विविध वाठारांनी तो आमकां पावता. ताणें कशी व्हरूंक ना तो भेट जावंक. पूण विसकत आपणा भितर गेल्ले बरी जालें ताका बगलें आनी सगळें नवें जालें. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमून आसा. हे वर्स प्रत्येक तरान आमकां खर्मिलीत आमी कानगेन केलां. 400 वर्सां खर्मिलीत ह्या ज्या मिशनरी भारताक येवन जाले. 1619 1619 गोंयांत आयिले आनी थंयसर सावन भारताच्या विविध भागांनी ते गेले. संत तेरेसाच्या आविलाचें दिर्वें देवस म्हाका फुरो म्हणून गेले. लांब सांगूंक आनी एक फावटी सांगना तुमकां दुसरे कडेन मेळटलें. पूण एक सांगचें, ह्या वगुडो 70 आनी 13 वर्सां आदीं 73 years back 1947 आमकां परगणी मेळ्ळी. आध्यात्मीक मोनास्टीक जिवीत हांगा जियोवंक. आनी हांगा आयल्या वेळार आमचे शेजारी ते थोडे सरून गेल्यात. थोडे भुरगे आसतना पळयले हे कॉवेंत कशें वाडलां म्हण तांणी पळयलां. आनी तांणी चिंतलें, हे बायले पद्र्याब ह्या सुक्या घोड्यार कित्याक आयल्यात आनी कितें इल्लो बरो जागो तांकां खानगेन वचो आसलो गे. हांवें आमच्या भावा लागीं जायते फावटी सांगचें आसा, दे सो लायट इन डार्कनेस. काळोखांत तांणी उजवाड पळयलो. हे मोगाच्या भावान भयणीनो, देवच म्हाका पुरो म्हणल्या वेळार मेळसो तो ती दृश्टी म्हण सांगेत. काळोखांत तांणी उजवाड देखलो आनी काळोखांतच ते मेले. ते काळोखांत मेले त्या देखून आमी खंय आसा, आमी उजवाडाक पावल्या. तांणी त्याग केलो, तांणी वावंड काडली, तांणी गांव वारयलो.
भास दुसरी, संस्कृती दुसरी, गांव दुसरो, हवा दुसरो, हे पुरा तांणी लेखूंक ना. कित्याक आविलाच्या सांतेराचे पूत ते, तिची ती जिनी आनी तिची ती उतरां तांचे ती बरोवन गेल्ली. थंयच पुरो सोमिया, थंयच पुरो. त्या दळासर कोणी पत येवंक नात. आनी त्या दळासर हो सुको गुडो पळयले म्हणटात, कितें जालां फादर, आमी केलें गे. जायते पोटी असल्या महामनशाच्या खांद्यार आमी रावता आनी उब्बर दिसता, लांब दिसता, पूण ते काळोखांत सरले. हर एकलो देवा सांगता सोलसो, आपणाचो हात देवाच्या हातांत घाल सोलसो. तुलसो पुरो सोमया म्हणून तो महात कार्य करता. आनी जायते पोटी असले मनीस जिवंत आसतना न्ही, जीव गेल्या संवसारांतलो जीव गेल्या उपरांत उलयतात. हाका व्हडली एक साक्षण आसा जेजूचें ल्हान फूल. चरित्रेन बरयल्या प्रकार मस्त वर्सां जाली न्ही, 100 वर्सां जाली, 100 वर्सां जावन ती सरून 1890 जाली, 100 वर्सां जाली. मात्र थोड्या 1997 ती मरण पावले वेळार तिच्या मरणाक त्या कोवंतात सिस्टरां सोडल्यार खाली 13 जाण आयिल्ले खंय. पूण आज तिची रेलीक येताना लाखांचो लोक येता. जिवंत आसतना कोणाची वळख नासली. ती कितें म्हळें कोणायक कळून नासलें, पूण तिणें बरयलो तिचो धाकटुलो बूक आज एक वाट जावंक पावला न्हयच क्रिस्तवांक अक्रिस्तवांक सयत. भावनान भयणीनो, हें बोळ आध्यात्मीक जिविताचें, आनी थें बोळ जोडूंक आमी ह्या दिसांनी नियाळ करून आयल्या. आनी त्या दळासर ही आमची भेट जाता, त्या दळा आमचें सगळें परिवर्तन जाता. हेचे दुसऱ्या वचपाचो मागीर केलें. सांत पावलो आनी एकलो क्रिस्तांवां सगळ्यांक नाच करता म्हणून भायर सरलो. दमास्काच्या वाटेन जिवन जेजून ताका धरलो. कोण सोमियान तूं म्हणटाने सवाल मारल्या वेळार पावलोक मेळ्ळी जवाब, हांव जेजू. तो आध्यात्मीक अनुभव ताका इतलो जालो. आंद्र्या फजाडा बरेन सुमार आधुनीक काळार जाल्लो तो सगळो दुसरो जालो. आनी ताजे उपरांत ताजें सगळें जिवीत ह्या जेजू पासून ताणें करशिल्लें. ह्या जेजूचे मिसांव मुखासून व्हरूंक जेंटिलां मदें ताका ताणें जावं हातें जावन विंचून काडलें. आनी सगळ्यान ताणें जेजूची शुभ वार्ता प्रगट केली. आनी हेच्या पळय दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, कितें आयकलें, हांव सगळें चेदोळ पर्यंत जुदेव धर्म उत्तम त्या वचन ताणें दिलो. आनी तसले फरिजे जावन तो जियेलो. त्या जिवितांत ताणें इतलें सज केलें. पूण एक पटीन जेजू मेळ्ळ्या वेळार दुसरें सगळें शुल्लक म्हूण ताका दिसलें. सगळें तो साडून गेलो. सगळें ताणें सोन सोडलें. कित्याक तें जिवीत म्हाका मेळा जाय, क्रिस्ताचें जिवीत म्हाका मेळा जाय म्हणलो ताजो व्हडलो बरवसो. त्या पासून तो वावरलो, त्या पासून तो जियेलो. आनी कितले कश्ट भोगले, कितले ताका कश्टांचे जाल्यार कांयच ताणें सोडूंक ना. तो म्हणटा कोण म्हाका ह्या देवाच्या मोगातावन वेगळें करतलो. कश्ट वा दगदनी, अडचणी, खांजेवन आसो वा नेसनासो तातवार, आपाय वा तालवार, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबवरच्यो शक्त्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयेतय आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगातान आमकां वेगळी करसो करूंक शकचो ना. हें बळ मनशाचें न्ही, हें बळ आध्यात्मीक बळ. ही सकत कुडीची न्ही, ही सकत आत्म्याची. भावानन भयणीनो, हें आमकां फावो जाता. तर बंकाच्या भावन भयणीनो, बाळक जेजूक व्हडा संख्यान मान करूंक आमी येयल्या. आतां आज हे मीस प्रत्येक तरान कोणा बसत आमी मागता, पिडे आसता बसत आमी मागता. पिडे वेळार आमकां कोणी ना म्हूण बगता. आनी हेंचें फेस्त आमकां प्रत्येक तरान पिडे आसतांक संदेश दिता. परत्यान ह्या जेजू लागीं येता सांतेरेसाचीं उतरां मागोवंक आमकां प्रेरीत करता. थंयच पुरो सोम्या कोणी ना बगार
थुंसू पुरो सम्या आनी आमकां सोमेस्तांक भक्तिकांक थुंसू पुरो सम्या वो जेजू सदांच आमचो जावंक आमी कितें करचें देवाचो लोक जावन आमी जियोंक थोडी थोडी वाटो आमी सोडून काडच्यो पद्नेसल्ल्यान आमी आयकलां आयक इस्रायला सर्वेस्व देव एकलोसो आमचो देव तो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्पोर तुज्या देवाचो मोकर क्षमा इस्रायल इस्रायलांत आसलेल्यांनी सकाळी इस्रायल रेडिओ उक्ते करता आसतना सुरू जावची उतरां क्षमा इस्रायल आयक कित्याक तें जिविताचो वांटो जावंक पोर आयतारा 2 दीस आदी न्ही जेजूच्या बावतिजमाची फेस्त आमी संभ्रमल्यान थंयसर आमी आयकलें तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तुका हांव भोवसड मानवाला एकल्या बावतिजम म्हणल्यार ही उतरां आयकोंक जाय केदाळ आमकां तें भोगोंक जाय स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा हांव हेम्मे हें तूं म्हजो मोगाचो पूत तूं म्हजी मोगाची धूव तुजे थंय हांव चड मानवाला भावान आनी भयणीनो जेजू कथा ही उतरां आमकां आयको मेळ्ळी जाल्यार हाचें घे व्हरतें कितें आसा आमकां हांव तुमचे संगाता सदांच आसा संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगाता आसतलो तूं एकलोच पुरो सम्या हांवें तुमकां इश्ट म्हूण आपयल्यात कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकलें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां जें कितें म्हज्या आती ल्हानांतल्या भावाक भयणीक तुमी केलें म्हाका तुमी केलें तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं केदाळाय म्युजीक आयकुचें केदाळाय दुसरें कडेन पळोवचें ताजे सांगता हे इल्लें सदांय आमच्या जिवितांत वाळात तर खंडीत आमकां कळटलें समजून येतली आनी आमकां भोगतलें आनी आमकां अनुभव जातलो तुमचो पुरो सम्या तर मोगाच्या भवनान भयणीनो सरेस्पर देवाक आमी अर्घां दिवया वो उजवाड आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या नव्याच्या मागण्यांत आमी केदाळाय मागता मागण्यांचो आमी सुरू करता कशें म्हणून मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोश भुरग्यांच्या मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोश आमकां एक मात्र संतोष जेजू दिवंक जाता आमी ताजे सांगाता आसचें आनी हर एक दीस आमच्या उतरांनी मात्र न्ही आमच्या जिविता मुखांत आमी पासाचें तुमचो पुरो सम्या ही कृपा आमकां समेस्तांक तो फावो करून दी तुमकां समेस्तांक संतोश भरीत बाळो जिजूचें फेस्त मागता वो संतोश सदांच तुमचे ते आसूं दी तुमचो पुरो सम्या म्हळ्यार गायन आमच्या जिबेर थावन आमच्या जिविता मुखांत वळोवन दी आनी आमकां निजायकी देवाची भुरगीं करून दी ताजे साक्षी करून दी तो इमॅन्युएल देव आमच्या संगाता म्हणून आमच्या जिविता मुखांत ताका साक्ष जावन दी आमेन सत म्हणटा देवाक पुत्रा बापाक सर्गांनी पितृ विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावयल्यान जल्मलो अंकुर मरेतान जल्मलो पांच पिलाताक आनी कसूस केले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवलो सर्गाक चडलो सर्वदेवा देवा पचोवचो बसला तेंकां शिवानी मेल्यांची मुसुबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पत्कनचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन बाळोक जेजूच्या नांवान सर्वेस्पराक देवाक आमच्यो गरजो आमची विनंती आमी मुखार दवरया
पदवीदार बापा, तुवें दिल्ले जनवाये प्रमाणे पवित्र सभेक सोपते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंसून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब कशें लेखून या कुटुंबांतल्या हर एक भावार्थ्याक पवित्र सभा मोगाची, बरवशाची आनी साल्वासवाची करचे दिशेन आत्मीक पुडारपण तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हण मागतां. जवाब बाळक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. बाळक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. मोगाळ बापा, तुवें जायत्या धार्मीक भाव भयणीक आमच्या कुटुंबांतावन विंसून काड संवसाराक पाठयल्यात. तांणी तांच्या समर्पीत जिणेद्वारी संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागूंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगासो आनी शांतीसो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडखळी धैर्यान फूट करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट लावन सकत जोडिशे तांकां आत्म्याच्या बळान बर म्हण मागतां. बाळक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या सुमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासत तुका धीन वाचतां. मागणे, मोग, हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या 4 खांब्यांनी उबारिल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणे वरवीं ह्या संवसारींस सर्गीचो स्वाद प्रसारूंक तुजे कृपे देण्यानी भर. कुटुंबांक फूट हाडच्यो सर्व सक्त्यो हुमटून उडय आनी वाळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखां बरी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हूण मागतां. बाळक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. दयाळ बापा, तूं सर्व देण्याचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सुमेस्त धानींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सुमेस्त उदार मोनाच्या भावां भयणींक तुजी दराळ बेसांवां घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या येवजणाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अणभव करूंक फावो कर म्हण मागतां. बाळक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. मोगाळ बापा, आयच्या दिसा ह्या इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या सुमेस्त भावर्थी लोकांक तुजे थंय उबारतां. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पंतान पंताक पावोवंक तुजे दूत जावन विंसून काडलेल्या आमा सुमेस्तांचेर तुज्या कृपे आदारान भर आनी आमची क्रिस्ती जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगान एकवटून जियोंक शिकय म्हण मागतां. बाळक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. भावार्थाची मागणी सर्वेस्परा देवा ओपून घे. उंड्या आनी दाखोवच्या वायनांत आज आमी तुका समेस्त पिडेस्तांक भेटयता. तांकां बरी भलायकी दिवंक तूं कुमो कर. ही आमची मागणी आयक तुज्या पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. संतोषाची गीतं गाऊन दिनवासनेची कळसां घेऊन आल्या बाबा तुझे समोर काळी काढून
बाप्पा तुवें ओपून दिलोय तुझ्या पुताक सोडून दिवच्याक सोडून नाक्या मनशाक आमची तुवें केल्या देवड उपकारा कितें पाटी दीन ह्या वेळार संतोषाची गितां गावून दिनवासनेची काळजां घेवून आया बापा तुजे समोर काळी काडून ह्या अंतरार बापा की ही काणी कष्टावावराची उदार मनाची उड्या बायलाची जिणे देण्याची जेजू बाळका सोवे भेटोवन दिवची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदोदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या एके पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून दिली. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची हर एक घडी तूंच चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्ट मरणा बराबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावाचे आनी भयणीचे कश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तुजे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळिल्ले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुताराने ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वचण्याची कसलेच तुका गरज ना, तरी तुका आमी दिन वचता जाल्यार हे तुझे सामका आनी एक देणे. आमच्या दिन वचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतां सोदळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुझें कीर्तन निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जाव ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, त्यो आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त हें घेयात आनी पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रागात. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सकतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमचो गवळी बाग आनी तशेंच हांगार हजर आसचे विलियम डिसोजा पाटणाचे गवळी बाब आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परत जळेल मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमकां सोमेस्तांची आनी हांगा जमलेल्या पिडेस्त भाव भयणीची एकाकूत कर. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती बगेवन जुजय तिचो पती, बगेवन दरंदोतो आविलाचे सांतेरेस, कोर्साचो जानजो हांव जेजूचे ल्हानपण सांतेरेस आनी सर काळ तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराचे आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून आज विशेष करून सकड प्रायवंतांक आनी पिडेस्तां खातीर आमी मागचे. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकिल्ल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेपण दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्त काय आमकां दी.
सर्गींचे भाग आणि आमच्या सरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुलतेन सर पथकांतली सुटाय आणि सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं मायो मोगाचो आणि एकवटाचो गुरजावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली ती सुभागी ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ बाबा गोवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेर मात्र घेवचो Karzan mojaci
जिवाचो सरकार सर्गी घरा पावता तर जेजू सोम्या तूं ये काळजांत मोजाची तर जेजू सोम्या तूं ये काळजांत मोजाची जिविताच्या मुड्या तुये काळजांत मोजा अमर्ताच्या भयणा जामोजो वोडाना जिविताच्या मुड्या तुये काळजांत मोजा भावार्थाच्या भयणा जामोजो वोडाना सागूर तुकुल पेसो Verboso patkianso Tuka konset manta Punerjivan zata Ter Jesus somya tuye Karzan mojaji Ter Jesus somya tuye Karzan mojaji Jivitaच्या मुड्या तुये काळजांत मोजा अमर्ताच्या भयणा जामोजो वोडाना जिविताच्या मुड्या तुये काळजांत मोजा अमर्ताच्या भयणा जामोजो वोडाना प्रार्थुया कनवळ्या बापा पिडे शिडे वेळार तुंस आमचो तीर आसरो या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे ससायेन बरी जावन तुज्या बवरत्याच्या जम्यांत ती तुका वाखाणूंक फावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दायकन एक घडी भर बसात. बाळका जेजूच्या भक्तेकानो म्हज्या पेडेस भाव भयणीनो आनी सर मोगाच्यानो पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक बाळका जेजूच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. हॅपी फेस्ट. ताळयो पेटल्यो पेटये तुमी. तुस पुरो सोम्या ह्या विशया खाल आमी नियाळ केला आनी फेस्त भेटलां
जेजू बाळोक असल्यार पुरो उरलें सक्कड मेळटा आनी तें मेळोवन दी म्हूण हांव तुमचे खातीर मागतां. आज ह्या मिसाचो प्रधान येजाक जावन आसा आर्च बिस्प विलियम सोजो SJ जेजुईत. जानेराच्या 14 तारखेर 15 तारखेर सकाळी 10:30 मिसांक तांकां हांवें पयलें आपोवणें दिलें आनी म्हाका जाप आयली ना म्हाका जायना हांव तवळ ना येवन फाटीं चलता म्हणून कालेंकरचें वोगेस रावलो. उपरांत पळयत आसतना परतून विचारलें तर तुमकां 14 तारखेर संजर जाता गे म्हणून. तवळ बेसाबाची जाप आयली आनी सविस्तार जाप आयली ना हांव 14 तारखेर फाटीं वचोंक आसा म्हाका म्हणून आयलें. परतून वोगोस रावलो आनी आब्रामाचो उडास आयलो आनी बिसायबा परतून बरयलें आब्राहमा बरी परतून विचारता म्हज्या साहेबान राग करूंक नजो म्हणून. आब्रामान विचारलें 50 सण आसल्यार 40 आनी 5 आसल्यार 40 आखेर एकलो आसल्यार सोदोम आनी गोमोराक तूं नाश करशी गे ना हांव नाश करचो ना म्हणलें देवान. देखून हांवें परतून विचारलें त्या दाडा गवळी बापा बगलां आसतलें वो म्हाका आनी सोडिना. देखून तांचें पयन तांणी सविस्तार दिलें केदाळा कोडयाळ पावता केदाळा कोडयाळ तावन चलता म्हणून. तें हांवें बरें करून स्टडी करून पळयलें. पळोवंक जाल्यार 14 तारखेर दनपारां 1:55 2 वरां 5 मिनटां आसतना तांचें फ्लायट मेंगलोराक हांगा तावन बेंगलोराक मागीर तांच्या मुखेल्या मिटिंगाक तांणी पावोंक आसा सांजे भितर. तर 14 तारखेर 10:30 मीस भेटयल्यार 12 वरांक मीस जाता. इल्लेशें जेवून एअरपोर्टाक पावोवची वेवस्था करियत म्हणून चिंतून तशें सांगलें हांवें आनी आयली जाप सक्कड व्हरून तुवें पळयलाय आतां कशें हांवें ना म्हणचें. जोरान थाळयो दिया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. भोवशा बेसेबाक देवान धाडलो कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी एक ऑप्शन दिलें 9 तारखेर 9 दिसा पेडेस्तांच्या मीस आसा ताका म्हूण येवेत घेवन तेंय जायना म्हणलें. अखेर पेडेस्तांच्या मिसाकच पावलो फेस्ता दिसा आनी ताचे वरवीं हें सण गरजेचें. त्या देखून बेसेबाक प्रवेशराच्या नांवी आनी हांगासर आसल्या सर ह्या जाकांच्या फ्रादीच्या आनी तुमी सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक आनी पयनाक बरें मागता. देव बरें करूं. गवळी बापांचो उपकाराटून तांकां मान करूंक आशेतां. आमचे प्रांतीय वडील तांकां फुलांचो तुरो दितात. कोवेंताचे वडील तांकां बाळो जेजूची इमास दिवन मान करतात. गवळी बाप पाटणा आर्च दियेसीचे आर्च बिस्प जावन आसात. जायतो मिसांव वावरतीन सर जावन आसा. सोमेस्तोंच्या नांवीं गवळी बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटना बाळका जेजूची आशिर्वादा गवळी बापांचेर आनी ताणें सेवा दिवच्या पाटणा आर्च दियेसीचेर आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमी एक घडी ते गाणी थंयसर रावचे. मोगाळ भाव भयणीनो आपोवन हाडलां कार्मेलाक आनी तुंस पुरो सोम्या 2 कोळ्यो ह्या घडये उक्तावण संचार आसात. मानादी बाप ऑलवीज सिकेर आनी तयार केल्ली इंकंतारां आसात आनी संगीत दिलां जॉयल पेरेरा संगीत गुरू. आतां ही सीडी हांगासर गवळी बापांनी मोकळीक करूंक विनंती करता आनी बाप ऑलवीज सिकेर हाका सांगात दितात. 2 सीडी सांगाता घालून एक पेन ड्रायव्ह केल्या आनी ती पेन ड्रायव्ह आमच्या स्टॉलान मेळटात. दोनी कोळ्योच्यो कंतारां आसात आनी हांगासर ही आतां लोकार्पण जाता. बाप ऑलवीज सिकेर फामाद संगीतकार जावन आसात आनी जायत्यो कोळ्यो तांणी तयार केल्यात आनी संगीत गुरू जॉयल पेरेरा आनी संगीत दिलां हांकां आमी उल्हास पडयता आनी सर्व बरें मागता. ह्यो सीडी तशेंच पेन ड्रायव्ह आमच्या स्टॉलान मेळटा. तुंस पुरो सोमिया आनी आपोवन हाडलां कार्मेलाक. बाप ऑलवीज सिकेर हांकां आमी अभिनंदन पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. देव बरें करूं. मोगाळ भाव भयणीनो पेडेस्त प्रायस्त पासोत संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावन आसा आनी हाच्या उपरांत 12:30 वरार कन्नड भाशेन मिसाचें बलिदान आसतलें. पूण सक्कड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. हांगासर कोणाक वचोंक आसा तुमी मिस जातस जेवण स्विकार करून वेचे.
पूण उपरांत मोठे आराधन आसतलें सर्व पिडेस्त प्रायस्त पसोत संजीर सोबरा संभ्रमेक मिसाचे बलिदान आमचे देशचे गोळी बाप अदीक मनादीक पीटर पॉल सल्डना प्रधानी याजक जावन भेटयतले ताच्या पयले आमी 5,000 चडीत दिल्या मानाचे वाद वांटतल्या फाल्यां फेस्तसो संभ्रम सकाळी 3 मिसां आसात सकाळी 6 वरार 7:15 आनी 8:30 वरार कोंकणी भाशेन उपरांत 10:30 वरांचेर भुरग्यां खातीर प्रतीक फेस्त मीस अदीक मनादीक ऑल्विन बरेटो सिंधुदुर्ग देशचे गोळीबा प्रधान याजक जावन भेटयतले ताचे उपरांत 12:30 वरार मलयाळमांत आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मीस आसतले अदीक मनादीक बर्नार्ड मोरास बेंगलोरचे निवृत्त आर्चबिशप प्रधान याजक जावन भेटयतले 16 तारखेर फेस्तसो संभ्रम सकाळी 3 मिसां 6 वरार 7:30 वरार आनी 9 वरार 7:30 मीस इंग्लिशांत आसतले 10:30 वरार परत संभ्रमीक फेस्ताचे मीस आसतले आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उपरांत युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आशिता ह्या फेस्ताक आदार दिल्ल्या सहकार दिल्ल्या हर एकल्याकी देव बरें करूं बाळो जेजू तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी बरो साबिटोणी केल्ल्या ह्या जगांक आमचे दिनवास तशेंच बजोडीच्या क्वायराकी आमी देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद मोगच्यानो ह्या बिस्पाच्या मिसाक हांवें आलता भुरगो जाय म्हणून इस्का लागा जगान एक आलता भुरगो हांगासर आयला त्या मुखार ये बिस्पा बरें न्हेसून आयला ताका बळया आनी कित्याक म्हणून विचारलें तो बिस्सायबाचो फ्रेंड जाला बिस्पाचो बारे मोगाचो तो पोत म्हणलें बरें जाला आनी ताणें आमच्या मंगळूरच्या गोळी बापा लागीं पेटा पावला लागीं सांगलां म्हाका पाद्र्याब जायचे म्हाका बिस्प जायचे म्हाका आर्च बिस्प जायचे म्हाका कार्दिनाल जायचे आनी म्हाका पाप साहेब जायचे म्हण एलान रस्केना वय मो हांवें सांगलें सत मो वय ताणें म्हळां आनी त्या देखून आर्च बिस्पान काण घेवन ताची टोप्पी काडून ताच्या माथ्यार दवरली आनी फोटो काडलेली आसा ताच्या खातीर मागया तो पाप साहेब जावन दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो May I request all the fathers to raise your right hand over the people for the blessing. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळू आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वानो दुलाबायेन तो तुमचेर आपली नजर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा जेसू बाळकान केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिवया सांगाता मागया ये भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केले देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांची माची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत सोडून दी संस्कृती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक आमेन बाबा भयणीनो कोणाक वचूंक आसा तुमी जेवण स्विकार करून बेचें आतां थोड्याच घडयांनी हांगासर मोठवें आराधन आसतलें प्रत्येक जावन पिडेस्त प्रायस्त पसोत मागोन Verga divun, gaita mata.
आराधंतुका देवा बापा, आराधंतुका देवा बापा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधंतुका जेसु क्रिस्ता, आराधंतुका जेसु क्रिस्ता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधं तुका पवित्रज्ञा, आराधं तुका पवित्रज्ञा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधं तुका त्रिएक देवा, आराधं तुका त्रिएक देवा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Worship you, Lord, glorify Jesus, praise you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti महिमा हो गला तुका सुनिया जेसु, वंदन तुका सुनिया जेसु, आराधना तुका सुनिया जेसु. Hallelujah, सक्रमेंतांतच्या मोकाळा जेसू, या तुझ्या पवित्र हाजीरपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोमिया, या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत तूं आमचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घालून आसाय, ह्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. सोमिया, तुवेंच आमकां ह्या पुणतळार तुजे लागीं ओडून घेतल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत तुवें केल्या सर्व महत् कार्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोमिया, आमी फावो न्हय तरे हे व्हडतें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या हाजीरपणांत रावचें, तुजी स्तुती गावचें आनी तुजी तावन आशिर्वादां जोडचीं. अर्गां सोमिया, आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर, सांबाळल्या खातीर, तुज्या कुरपे देणे आनी बरयल्ल्या खातीर
आमकां बळादी केल्ल्या खातीर आमचे पिडे शिडे वेळार कश्टां वेळार समस्या वेळार सुम्या तुजो सांगात तुवें आमकां दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू ह्या घडये तूं आमकां गूण करताय आशिर्वादीत करताय तुज्या सक्तेन भरताय ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुम्या आमच्या जिविताच्या मेटा मेटांनी तुवें आमकां सांबाळलाय जेजू तू आमचे सांगातच समकालाय जायते पटी आमी तुका विसरल्यार सुम्या तू आमकां विसरूंक नाय तुज्या बुळवंत हातांनी आमकां सांबाळलाय जेजू ह्या खातीर तुका अर्गां दिता पिडेशी तावणो आमकां सुटका दिल्ले खातीर निराशेंतले बेजारायंतले नासमाधानांतले आमकां निवारले खातीर सोम्या तुका आमी अर्गां दिता सर वायटा विघ्नांतले अवघडांतले आकांतांतले सोम्या तुवें आमकां निवारल्याय ह्या खातीर तुका दिन वाजता ह्या पुणतळार सुम्या ह्या तुज्या हाजीरपणांत आमी आसतना जेजू ह्या घडये तुजी दैवीक सकत आम्हा सर्वांक फावो जावं दी त्या स्त्रियेन 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळच्या त्या स्त्रियेन तिच्या काळजान गट निर्धार केलो जर हांव ताचें आंग वस्त्र आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलें आनी सोम्या त्या बावार्थान ती आयली आनी तुका तुजें आंग वस्त्र तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली तुवें म्हळें तुज्या दुवे तुज्या बावार्थान तुका बरें केलें सोम्या त्याच बावार्थान आमी हांगासर आसा जेजू ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणांत तुजी गूण करची सकत ह्या सकट भाव भयणीक फावो जावं दी सोम्या हांगासर आसच्या भाव भयणी पैकी कोणी कुडीच्या पिडे शिडेवरी कश्टता जाल्यार जावं पुरो शिरांची अस्कतकाय गांठीचे समस्ये तकली पडापडो या पोटान कसले समस्ये काळजाची पिडा डायबिटीज ब्लड प्रेशर हाय ब्लड प्रेशर किडनीचे समस्ये काळजाची पिडा कॅन्सराची पिडा हेर कसली ती पिडा जावं कातीची पिडा हाडांची पिडा सुम्या तुजी गुण करची सकत हांगासर अशा सकट पिडेस्त भाऊ भयणीच्या कुडीन प्रवेश जावं दी जेजू आपोड तांकां गुण कर सुम्या गुण करा सांगतच कोण सकट मोतीच्या पिडे शिडेवरी कश्टतात जावं पुरो निराशा टेन्शन डिप्रेशन या हेर कसली मोतींत बांदपास आसा जाल्यार जेजू ह्या घडये सुटका जावं दी तुज्या पवित्र हाजीरपणांत हांव सोम्या तुजी गुण करची सकत ह्या सकट भाऊ भयणी फावो जावं दी जेजू कोण सकट पिडेस्त गाराणी आसात कोणा पासत पिडेस्त पासत आमी मागता म्हूण सांगला जेजू तांकांय तूं आपोड सोम्या आपोड जेजू ही सकट भाऊ भयणी सोम्या पयस पयस तावण्या तुज्या पवित्र हाजीरपणाक आयल्यान जेजू एकाच बरोवशान तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो आनी तूं सर्वस्व दिवंक शकताय जे कितें आमकां चलवयता त्या संगतींत सुटका दिवंक शकताय जे कितें आमकां कतिश्ट करता त्या संगतींत सोम्या आमकां सुटका लाभता आनी तूं दिवंक शकताय म्हणल्या बरोवशान जेजू आमी हांगासर आसा सोम्या आमकां आपोड जेजू जेजू म्हाका अमोलित्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगली पिडा शिडा मोजी तूं निवार आपोड जेजू म्हाका अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगली पिडा शिडा मोजी तो निवार समर्पिया तुमचे सगळे समस्ये कष्ट पिडा शिडा भाऊ बहिणी सोम्याच्या हाती सुटका दी म्हूण मागा
It's going to touch you, Sumi Apurta. पाकी स्त्रीयेन तुका बावडताना पडले कष्टाल्याक तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पायंतळा तुज्या सर पडटा पाकी स्त्रीयेन तुका बावडताना पडले कष्टाल्याक तुवें बरें केलें भावडतान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पायंतळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी गणिया जेजू मागण्या गुमांतून दी सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी गणिया जेजू मागण्या गुमांतून दी कुर्पेची जिनीन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवंक दी तुझी सकल सुम्यांग सकट भाऊ बहिणी ते देवण येऊ दी सर पिढे शिरेन ते बेजारायन ते सर तिच्या वाईटच्या बंद पसंत ते वाईट शक्तीच्या बंद पसंत ते जेजू सुटका जाऊन दे आपूण जेजू सकटान सर पिढे शिरेन ते सुटका जाऊन दे सोम्या Jesus, heal them, touch them, Lord, fill them with your spirit. जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोची तोडीवा जेजू या घडये तू आमकां आशीर्वादीत करतना पण सकड जाऊन पुरो मारणीक पिढे वरवीं कश्ट तात इतल्या कडेन आसा जाऊन पुरो 3, 4, 5 वर्ष संतावन सुम्या एक सुरें कुराणी आसात जेजू तांकां तुजो सांगात दी पिढे शिडवरी कश्टी कठीण दुख भोगच्यांक सुम्या तुजो सांगात दी निराशे वरवीं जिवीत नाका म्हण भोगतल्यान जेजू बरवूस होती ना समाधानीत आसल्यान सुम्या समाधान दी या घडये तुझे आशीर्वादां या तुझ्या पवित्र हाजीरपणांत सर्व भक्तिकांक कोणापासून आमी मागता म्हूण सांगला कोणा मागण्याचो आधार बसयला तांकांय फावो जावं दी जेजू तुजी आशीर्वादां आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्या फावो जावं दी सोम्या तुज्या आशीर्वादां सर्व भक्तिकांक खंयसरी ती आसा जावं पुरो तांकां फावो जावं दी जेजू तुज्या आशीर्वादांक सरच्या सकट भाऊ भयणी फावो कर तुज्या बळवंत हातांनी तांकां सांबाळ सोम्या तूं समका राखून वर सांबाळ वर जेजू तुका जावं महिमा सदा सर्वदा आमेन जे सोम्याची आशीर्वाद आमी घेवया Diavoda sacramenta sastanama करूया पूर्विल्ल्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या solvovecia अस्कत विश्व्या बावार्ताचे मोर्दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी सोती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्याक हरसिता तुका
Spirita sama-sami nawarkan. Amen. प्रार्थूया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आणि रास करताय सासनाच्या सासना. Amen. जेजू तू आमकां आशिर्वादीत करतासतना या फेस्ताक आदार दिल्ल्या सर्वांक आशिर्वादाने बर म्हणून मागता. सर्व दाणीक हितचिंतकांक आर्थीक आदार दिल्ल्यांक मागण्याचो आदार दिल्ल्यांक हांगासर सेवा करतल्या हर एकल्यागे हर एका भक्तिका जेजू तुजी आशिर्वादा फावो जावं दे. भावा भयणीनो, सोमेस्तांक आशिर्वादीत केल्ल्या जेवणाची व्यवस्था आसा. म्हज्या दावे कुशीक पुणशे ते दाव्या कुशीक वयर थोडी काउंटर आसा. थंयसर पिडेस्तांक आनी प्रायस्तांक सकयल्या मटवांत समेस्तां जेवणाची व्यवस्था आसा. दयकन गर्दी करिनाकात. जर तुमी गर्दी केली जाल्यार ती जेवणा कडेन इल्ले समस्या जातले. दयकन इल्लेशें सुदारशा. थोडी तिकेशे उपरांत गेली जाल्यार सगळ्यांक जेवण आपुरबायन स्वीकार करूंक साध्य जातलें. सगळ्यांकी दादोशी जेवणाची वेवस्था आसा. एकच पटी वचून गर्दी करिनाकात. कित्याक गर्दी जाली जाल्यार थंयसर जेवण खाण घेवंक कश्टांचें जाता. दयकन सुदारशा. आतां 12:30 वरार कन्नड भाशेन मिसाचें बलिदान आसतलें. मानदीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस जेप्पूचे विगार मिसाचे बलिदान भेटयतले. फमात प्रसंगदार ते जावन आसात. ಈಗ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರೋದು. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವರು. 12:30 ಗಂಟೆಯ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬಂದವರು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುವುದು. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವರು. दयकन ऐका. बाळूक जेजूची इमाज इगर्जी भितरच आसा. थंयसर तुमी सालीन लायनीर वेचे आनी उमो घेवचो. डेकोरेशनाक जायतीं फुलां वापरल्यांत इगर्जे लागीं आनी ग्रोट्टो लागीं. दयकन ती फुलां काडिनाकात. तुमकां थंयसर फुलां दितात. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕೀಳಬೇಡಿ, ತೆಗಿಬೇಡಿ.